प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 19-20 वोड 13 ते 15 पर्यंत। Mathew chapter 19 verses 13 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपले हात दवरूंक आनी मागणी करूंक लोकांक तांकां ताचे सुरशें हाडली। शीस तांकां बोबाट करूंक लागले। पूण जेजून म्हणलें, भुरग्यांक म्हजे सुरशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज असल्यांचेंच। मागीर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां एकदम ल्हान आयज, पूण जेजू आयज सुपुल्ल्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिता। आनी बाबणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, आपलो पाय माय आपल्या भुरग्यांक घेवन जेजूशी हाडटालो, जेजूक तांकां बेसांव दिवपाक, तांचेर आशिर्वाद दिवपाक। आनी बाबणीनो जेजूचे शीस कितें करतात? जेजूचे शीस बोबाट करून तांकां पयस व्हरतात, भुरग्यांक लागीं हाडपाक दिनात। पूण जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असलेंच। बाबणीनो उतरां जेजूची एकदम मोगाळ। भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेंच। बाबणीनो सर्गीचें राज भुरग्यांचें। आनी जेजू जेन्ना म्हणटा सर्गीचें राज असल्यांचेंच म्हणजे सर्गीचें राज भुरग्यांचेंच, तर भुरग्यांचो स्वभाव कितें आसता काय? बाबणीनो आमी ल्हान भुरग्याक पळयत जाल्यार ल्हान भुरगीं सदांच आपल्या पाय मांयचेर विस्वास दवरता। कितेंय जाय तांकां जाल्यार तीं पाय मांयक विचारतात। तीं जाणवतात आपलो भरवंसो पाय मांयचेर दवरतात, आपलो भावार्थ पाय मांयचेर दवरतात। ती जाणून की आपल्याक जेवण मेळटलें, ती घरा येतलीं, एके भाशेन तांकां जी गरज आसा ती आपली पाय मांयक दितलीं। तेजे उपरांत बाबणीनो आमी जाणो की भुरगीं एके भाशेन आपल्या पाय मांयक आयकयतात, तांचेर भावार्थ दवरतात। एके भाशेन भुरगीं सदांच आपलो विस्वास आपल्या पाय मांयचेर दवरता। म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा भुरग्यांक म्हजेशी सरशीं येवंक दियात, तो फकत ल्हान भुरग्यांक आयज म्हणिना, तो तुका आनी म्हाका म्हणटा। कित्याक गाय? बाबणीनो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी, आमचो देव, आमचो सोडवणहार म्हूण मानून घेतलो, आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जालीं। म्हणटच आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जाल्या जाल्यार तर आमचो विस्वास कोणाचेर धरूंक जाय? आमी देवाचेर धरूंक जाय। चड करून आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा बाबणीनो, आमी खरेपणी आमचो विस्वास देवाचेर दवरता काय? वो आमी आमच्या दुडवांचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या फामिलीचेर, मनशांचेर दवरता? वय, आमकां मनशाची गरज, दुडवांचीय गरज, पूण आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कोणाचेर विस्वास धरूंक जाय? कोणाचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय? देवाचेर, जेजूचेर, ताच्या उतराचेर। आनी देखून बाबणीनो आयज जेजू म्हणटा शिसांक, भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात। तेच भाशेन बाबणीनो आयज सर्गीचो बाप आमकां आडायना। जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, आमी खरेपणी जेजूचे भावार्थी जाल्या, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता। आमी आतां जें देवान आमकां फरमायलां, देवाची खोशी करता। जेन्ना आमी देवाची खोशी करता, आतां आमी जेजूच्या राजान आतां आमी आमंत्रण घेता। जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता। देखून बाबणीनो गरज आमकां आमची चोत्राय, आमचो भावार्थ जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरपाक। आनी जेन्ना आमी खेरीत भाशेन ताचें उतर कोत्ता, पाळटा, आमच्या मनाची नोंदणी करून आमी आतां सगळें जें देवान सांगलां उतरा प्रमाणे तें आमी कोत्ता, आमी देवाक दाखयता की खरेंच आमी ताची भुरगीं म्हणून। ना तर बाबणीनो
आमी आमकांच फटयता की आमी भुरगीं म्हणून, कित्याक आमी इगोर्जेक वता, आमी बिसाक वता, मागणे कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, पूण आमी देवाचें उतर पाळिना जाल्यार, आमी ताचें उतर करिना जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जायना. देखून भाव भयण, देवाची भुरगीं खरीच भाशेन जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय आमचो विस्वास, आमची चोत्राय, आमचो भावार्थ देवाचेर, ताच्या उतराचेर धरपाक. आयज भाव भयण, खरीच भाशेन आमी जेजूचेर आमची चोत्राय धरया, ताच्या उतराचेर धरया. तें उतर सद्दां पाडून आमी सुरवात करुया. आमचो भावार्थ वाडपाक आमी देवाचें उतर शिकुया. आनी जितलें आमी देवाचें उतर कोत्ता, जितलें आमी देवाचें उतर पाळटा, जितलें आमी मनाची नोरसणी करून आमी तें उतर कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता, देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी चलता. आनी सगळें जें देव आपल्या भुरग्यांक दिता तें आमकां फावो जाता, आमी जेन्ना ताची उतरां पाळटा. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर, ह्या शुवर्तमानाचेर नियाळ करुया. आनी हें नवें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थी जिवीत ताच्या उतराची चोत्राय धरून जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.